दुसऱ्या पुस्तकावेलेवाचो आसिरियेच्या राजा सगळ्या गावाचे भाट घाली आणि सामरेशी पावून 3 वर्सां थंय
वेळो घालून रावलो. होशेचे राजवटीच्या 9व्या वर्सा आसिरियाच्या राजान सामार्या तिकून घेतली आणि इस्रायलितां जिखून घेतली आणि इस्रायलितां आसिरियेक व्हेली. तांकां ताणें हांगा गांवांत गोसाचे अबेनोदेशी आनी मिद्यानी लोकांचे शारांनी दवरली. अशें घडलें कित्याक ज्या सर्वेस्परा देवान इस्रायलितांक इजिप्ताच्या देशांतली पारव्याच्या चपट्यांनी भायर काडलेली त्या देवाचे तांणी पातप केले. ज्या राष्ट्रांत इस्रायलितां खातीरूच सर्वेस्परान आपले देशांतली धांवडायली त्याच राष्ट्रांच्यो चाली रिती पाडून ती दुसऱ्या देवाक भोसूंक लागली. तुमी प्रभादेव मदीं आनी देवाचे दर्शन घेतिल्ल्या तुळशी बोली सर्वेस्परान इस्रायलाक जुदा अशी एक शिटकावणी दिली. तुमच्यो खोट्यो वाटो सोडात आनी हांवें तुमच्या पूर्वजांक म्हज्या सेवकांक प्रभादेव वरवीं हुकूम घालून दिल्ले आख्खे सुरती प्रमाणे म्हज्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. पूण ती आयकना जाली. तांच्या पूर्वजांनी सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर बाबार करूंक नासलो. पूण तांचे मन ती उदीक आपल्या वाद्याची जाली. तांच्या कायद्यांचेर तांणी विसर घातलो. तांच्या पूर्वजां कडेन तांणी केल्ल्या बदलाची ताणें बेपरवा केली आनी तांकां शिटकावणी दिली ती तांणी मानून सोडली. हाका लागून इस्रायलाचे सर्वेस्पराचो राग एकदम पेटलो आनी आपणाक दोशिल्लो ताणें ताका पयस केलो. जुदाच्या कुडा भायर आनीक कोण उरलो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. म्हणया तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. देवा, तुवें आमकां सोडून दिल्ली. आमचें बोड मोडून उडयल्लें. तुजो राग आमचेर पेटलेलो पूण आतां परतून आमकां पाव. जबाब, तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. तुवें भूंय कापोशी केल्ली आनी ती फाडली. आतां फुटी पडल्यात त्यो सारक्यो कर. ती पडे लोकता धोलता. तुजे पोरजेक तुवें बरीच दोगदायली. तकलेक चोडटा तसलो तुवें आमकां सोरो वांटून दिलोय. जबाब, तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. देवा, खरेंच तुवें आमकां सारकी सोडून दिल्ली. आमच्या फौजांक बरोबर कित्याक म्हूण आतां भायर सरोनाय. आमच्या हाल उपद्र्या वेळार तूंच आमकां पाव. मनशाचो आदार म्हणल्यार कांयच न्हय. जबाब, तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. उद्गार. देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुडीत. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं.
तुमचे सभे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी नीत करूं नाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना, कित्याक तुमी नीत करशात तेच तरेन तोय तुमची नीत करतलो आनी तुमी जोगशात त्याच मापान तो तुमकां परत जोगतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें कुस्कूट तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. तुज्या दोळ्यांत एक पाटी आसतना तुज्या भावाक तूं कसो म्हणटाय, राव तुजे दोळ्यांतलें कुस्कूट म्हाका काडून दी. धोंग्या, तुजे दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें कुस्कूट काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, दिसा दिसवटी आमी न्यूज पेपर्स वर्तमानपत्रां वाचीन जाल्यार सोशल मिडियाचेर आमचे वॉट्सॅप आनी दुसरे यंत्रांचेर गेले जाल्यार आमकां सगळेंच नॅगेटिविजम दिश्टी पडटा. कितली क्रिटिसिजम, कितलें जजमेंटल उलोवप आनी बरोवप आमचें. तामोन आसतना कसल्योय घडण्यो घडटा तेन्ना ताचेर निशेध मारूंक, कितें तरी आड बरोवंक आमी सदांच तयार आसता. नीत करूंक, जजमेंट करूंक, भोव करून आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक आमकां सगळ्यांक मोठी खुशालकाय भोगता. एक इगोर्जेंत खंय एक अस्तोरी पादविकाराक येवन अशें सांगताली, फादर जाणोय, म्हजो घरकार सकाळचे पयले मिसाक येता. तो घरांतलो भायर सरलो म्हणटच आमच्या घरांत शांती आसता. घरांतलो मिसाकतान आयलो म्हणटच पोत्तून कोमेस्ताचे धाकटुले वस्तूंक कितें ना कितें ताणें सांगूंकूच जाय. तामोन आसतना ताचें मनूच क्रिटिकल, निशेध मारपी, नीत करपी. पादविकारान सांगलें खंय बाय, तो मिसाक येता तेन्ना एक 2 मिनटो म्हजें प्रवचन व्हडलें जालें जाल्यार तो रोखडोच आपल्या घोडयेलाचेर पळयता. तें म्हाका दिश्टी पडलें. आनी इगोजेंतलो भायर सरतूच पादविकारान कितें सांगलां ताचेरूय कितें तरी ताका उलोवंक बरें दिसता. भयणी भावांनो, आमचे मदीं जायतीं आमची भाव भयणां आसात जांकां टू क्रिटिसायज अँड टू बी जजमेंटल, दुसऱ्याची नीत करूंक तांकां सुयेचें जाता. आनी जायते फावटी तोजवीज केल्यार पुरान असले वायटांतली भायर सरूंक तांचे लागीं जायना. तांचें नीत करप सदांचें जेवण कशें जालां. आज जेजू आमकां शिकोवन दिता, नीत करूं नाका आनी देवूय तुजी नीत करचो ना. दुसऱ्याक मोगान दी, कितें दी, बोगसणें दी, दोया दी, काकूत दी आनी देव तुका दितलो. इतलेंच न्हय, जेजू खरायन उलयता, तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना आनी तूं तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें कुस्कूट काडूंक भोंवताय. बाबा भयणीनो, अशेंच कितें आमचे मदीं जाता न्हय. आमी दुसऱ्याच्या दोळ्यांतलीं कुस्कुटां काडूंक भोंवता, दुसऱ्यांच्यो धाकटुल्यो चुकी व्हडल्यो करून दाखयता आनी आमच्या दोळ्यांत आशिल्ली पाटी
आमची अशोकताय, आमची तिडूक आनी सगळें जें कितें आमचें तें अशोक्त आसा तें आमी लिपयता न्हय. आज जेजू आमकां आपयता, नीत करूं नाका. नीत करप हें देवा गेलें. आमी दुसऱ्याक बोगसणें, दया, काकूट दिवपी मनशां. आमी बदलूंक जाय आमची चाल. आमी जावंक जाय देवा भाशेन काकुतीवंत. एक फांकी रोयणार म्हणटालो, देर इज नीड टू कम आउट फ्रॉम कॉन्डेमनेशन and give compassion, to stop criticizing and to show concern for others. भाव भयणीनो, आज गरजी जेन्ना भोव करून आमचे मदें खूब खूब नॅगेटीव क्रिटिसिजम दिश्टी पडटा. सगळे वेळार सरकाराची, देशाची सगळे तरेची आमी नीत करता. कितें ना कितें आमकां सांगचेंच आहा. भोव करून आतां कोरोना वायरस, कोवीड-19 हे पिडेक लागून सरकारान अशें करूंक जाय आसलें, दोतोरांनी अशें करूंक जाय आसलें, आनी कोणें अशें करूंक जाय आसलें. आमी सांगीत आसा. कितलें आमचें सगळें पॉजिटीव आसा तें पळोवंक जाय. नीत करप हें देवा गेलें काम. सोडुया तें देवाच्या आदीन आनी आमी दिवया दुसऱ्याक कंपॅशन. दुसऱ्याक आमी दिवया हुस्को, दुसऱ्याक आमी दिवया काकूट. जेजू भाशेन काकुतीवंत जावं हे मिसांत आमकां कृपा मागुया. बेटोनीक आमी गायन गावुया. ना आमचे लागीं C25 पान 39, C25 पेज 39. भयणी भावनो, ही आमची बॅच सोलपदवेदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचार दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेश्वरा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद्न तूं मानून घे. हे योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध निर्मळ कर आनी अशी तुका मानता तसली आमचे काळजांची जावन दी भोक्ती. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय.
सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय, उंच सर्गी तुका जय जय. बाप्पा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात, म्हजे रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबरताचो गूर परगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू. पप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा बदींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुझे पोरसडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची, आपापल्या घरांनी रावून ही मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारी देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत सुजे, भाग्यवंत धोरदुता, आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्वकांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सरमुंडरा जेजून शिकयलेली मागणी आतां आमी सगळीं बराबर म्हणून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी वशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरमुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणेच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दौलतांक म्हळी. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
तुजो जियेता राजूर चलयताय सासणेच्या ससनांक जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक कुशलकायेन जेजूची शांती वांटुया. देवाची संवसाराचे पाप तटले देवाची शेळी संवसाराचे पाप तटले देवाची शेळी संवसाराचे पाप तटले आमकां शांती. तुमी नीत करशात, तुमी जोगशात, तेच मापान देव तुमकां जोगतलो. आमकां आयचो निरोप दितलो जेजू. ताणें सगल्यांक बोगसणें दिलें, काकूत दाखयली. हो जेजू आयज आमकां आपले भाशेन जावंक आपयता, आपल्या जेवणान आमकां पोसता. हे ताच्या जेवणांत वांटो घेवन दोयाळ मोवाळ काळजांती जातली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, तुमच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक गुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिलो कडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. काळीज म्हजें तूक ओतरेकता. D24 560 D24 पेज 60. कोरोना व्हायरस पिडे सुमयार देवाचे काकलुतीक मागणे. सोरपदवेदार आनी काकलूत सारा देवा, सोडून दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतीक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस ही पिडेचे भिरांतीच्या चौक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी ताच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्तांचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसो मेळूं. पवित्र आत्मे, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता.
ताचेर बाबार थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायन आसा पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो तुज्या शिसा बरोबर आमी उलो मारता आमकां वाटाय सायबा आमी मोरता ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां परवांचो मेळूं सो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक आमेन. प्रार्थुया. दयाळ बाप्पा तुज्या पुताच्या मळी कुळी रक्ताच्या जेवणांत तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय पोत्तून हे जेवणांत भोक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रीन मेळोशें कर हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्ववेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया पवित्र बॅड मिसाची F17 पान 9 आनी 3 F17 पेज 93. पवित्र बॅड मिसाची तारी कबार स्वर्गीचे सुख घेवने आमच्या काळजाक दुनियार आमची सभा केलोय मोना मोठो उपकार करून आमची काळजां तुजे आदार तुवें भेटून तुका सोगलो आमचो वाव आमचे मीस केन्नाच रावचे